हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. जस्ट ब्लॉग शूट करता हांव, कारण बेश्टे बसलेले सो ब्लॉगूय स्टार्ट करूया म्हटलें. आनी तुमचे मॅसेजीय येता म्हाका की तूं रेगुलर कित्याक ब्लॉग घालिना गा म्हणून. सो सॉरी म्हणटा तुमकां. हांवूय ट्राय करता, कारण म्हाकाय दिसता की म्हाजे ब्लॉग डेली येवपाक जाय. सो ट्राय करतलें हांव फूल. आनी हांव बॅक सायड बसला, सो कांय काम नासलें म्हणून. आनी म्हाज्या वांगडा पळोवंक शकता तुमी कोण बसला तो, कारण आमी वयता थंय तांकां येवपाकूच जाय. आनी तुमगेरूय आसतली, कारण चेडवांक स्पेशली मांजरां चडूच आवडटा. आनी सो बाकी जात्रेचो ब्लॉग पळयलो की ना, पळोवंक ना जाल्यार पळयात आनी म्हाका सांगात कमेंट करून कसो कितें आसलो तो. चॅलेंजीस व्हिडिओ कित्याक कशें कितें स्टार्ट केलें तेंय बीन तुमी प्रश्न केल्लो म्हाका, सो तें हांव सांगता. हांवें असो सहजूच चॅलेंजीस व्हिडिओ ट्राय केल्लो आनी पळयताले तो व्हायरल जालो. सो तेच्या मागीर हांवें कंटिन्यू दवरले चॅलेंजीस व्हिडिओ. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी बीन म्हाका चॅलेंजीस दिवं शकता. तेच्या मागीर 2-3 प्रश्न म्हाका अशेंय बीन येयल्ले, तूं खंयसले काय म्हणून. सो हांव गोंयांतले, पेडण्याचें हांव. सो Q&A करतलें हांव प्रॉपर एक दीस. सो तुमी म्हाका क्वेश्चन्स करूं शकता. आनी हांव बसला थंयच्यान म्हाका भुरग्यांचो आवाज येता भरपूर. सो पळोवया कोण आसा काळोबा कडेन. काळोबा कडसूनूच आवाज येता तो म्हाका. सो पळयता हांव, तुमकांय बीन घेवन वयता. तुमी पळया, हांवूय पळयता. आनी हेका पळयात मस्ती करता भरपूर, मस्ती करता, मस्ती. गेलो गेलो ताता पळय हांगसर आसा. ए अरे आपुणूय बसना, दुसऱ्यांकूय बसोंक दिना. पळयात जागा बरी असताना सकयल कित्याक बसला रे? हा, सकयल कित्याक बसलो? सकयल कित्याक बसलो? कुतू कुतू तो कुतू कुतू तो कुतू. मस्ती मस्ती मस्ती. मार पडटलो. सो चला, तेजी मस्ती तर चालूच उरतली. हांव पळयता वचून कोणाचो बोवाळ येता तो. आनी हे आमचे बॅक सायड आसा, हे आमचे ना, हे काका गेले बॅक सायड आसा. काका गेले बॅक सायड बसला. सो चला दाखयता तुमकां कोणाचो बोवाळ येता, कारण म्हाकाय पळोवपाक जाय. भरपूरूच बोवाळ येता आनी हेची मस्ती काबार जायना. पळयात परत एकदां दाखयता तुमकां. सो चला, या आमी तेका आसून थंयच. चला थंय वचून डायरेक्ट मेळटा तुमकां, पळोवया. ए तू मागे राहा, सगळ्यात मागे राहा. कोणच काय करणार नाही. सगळ्यात शेवटी उभा राहायचं, कोणी काही म्हणणार नाही. झालं? हात मागे घेतले सगळ्यांनी? मी काय सांगितलं तर ऐकलं? शाळेत पोचेपर्यंत कोणीही बोलणार नाही. होय, शाळेत पोचेपर्यंत कोणीही बोलणार नाही. उद्या विजिट आहे बेकरीला ना, तिथे नेणार नाही. मग पटावर पडा नाव. 1 2 3 स्टार्ट. मार्गो एक फोटो दे. बोलला नाही. हाय बीन करत ना रे. सो फ्रेंड्स, व्हिडिओन जे तुम्ही पहिले 2 टिचरी, ते माझे टिचरी हा. त्यांच्या कडसूनच हांव शिकला प्रायमरी. आणि एक आसा पल्लवी टीचर, एक आसा मनीषा टीचर. टिचरी जर तुम्ही व्हिडिओ पळयता आसत जाल्यार कमेंट करात म्हाका, कारण टिचरी बीन म्हाजे व्हिडिओज पळयता. सो तेंच्याच कडसून हांव शिकला प्रायमरीन. आनी भरपूर बरे टिचरी हा. भरपूर कितें शिकोवंक गावलें, भरपूर सांबाळ्ळें बीन आमकां तेंच्यांनी. आनी आपल्या टिचरीन पयले का वेगळीच फिलिंग्स येता न्हू. इवन भुरग्यांक जेन्ना आमी स्कुलांतल्यान पळयता वय, तेन्ना सुद्दां आमचे ल्हानपणांत आमकां चिंतन येता. आनी जी भुरगीं दिसतात पळय, तितून म्हाजे
2 काकाची चेडूं आसा. एक आसा अंजलीक तर तुमी पयलात आसतले आनी दुसरी आसा सिद्धी आनी दोनूय फुडेंच आसा पळय. परत एकदा वचून पळोवंक शकता बॅग तुमी. दोनूय लायनीन फुडेंच आसा अंजली आनी सिद्धी. सो दोनूय काकाची चेडवात आसा म्हाज्या. आनी तेंची विजीट आसली खंय स्पॉटार, प्रत्येक स्पॉटार विजीट करपाची भुरग्यांक घेवन म्हणून टिचरी दोगूय येयल्ले तेंची विजीट करपाक. सो पयलेच आसतले तुमी. हांव समजलेलें भुरगीं बीन खेळटा दिसता म्हणून पळयताली टिचरी येयल्ले भुरग्यांक घेवन विजीटाक. बरें दिसलें टिचरी तुमकां परत एकदां मेळोन, कारण मेळप अशें भरपूर कमी जाता. सो चला आयचो दीस कसो कितें वयता तो पळोवया. सो कंटिन्यू राहा म्हाजे बरोबर आनी हांव ट्राय करतलें फूल डेली ब्लॉग करपाची, कारण डिले जाता म्हाजे ब्लॉग्स भरपूर. म्हाकाय बीन कळटा, म्हाकाय बीन रेगुलरूच ब्लॉग करपाच्या. बट एक टायपचो आळस भरला म्हाज्या भितर आनी म्हाका तो काडून उडोवपाचा आनी ब्लॉगिंग ही रेगुलर करपाच्या. सो पळोवया करतले. तुमी फोर्स करा म्हाका. आनी यार तुमी लायक करिनात व्हिडिओ, शेअर करिनात. लायक करा, कमेंट करा. म्हाका कशें कळटलें म्हाजे ब्लॉग्स कशे आसतात ते, तुमकां आवडटा की ना. सो प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगा. आनी लायक करपाक तुमी भरपूर कंजूसपणा करता. प्लीज लायक करा. चला तर या पळोवया फुडें कंटिन्यू रावात. कितें कितें जातलें आयज तें बीन पळोवपाक मेळटलें तुमकां. सो फ्रेंड्स, हांगसर आमचो हॅरी वॉकिंगेक वयता. पळोवंक शकता तुमी तिची सुसू टुसू. सो टायम जाल्लो आसा आनी तो आपली कामां करपाक वयता. फुडें दिसतलीच तुमकां. आदी दी 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 हॅरी, तुका अजिबात लज ना रे. शी पळयता मरे तुका लोक आनी तूं असो सगळ्यांच्या फुड्यान बसता. नॉटी बॉय. सो ताका रावंडच जायत. सो तो तेजो रावंड एन्जॉय करता. पळोवंक शकता तुमी. हॅरी जेली आसा ना कोणा तुमकां माझी ओरिजिनल लँग्वेज आयकपाची आसली न्हू. चला तर आजी वांगडा हांव कशें कितें उलयता तें आयकून घेयात आतां. काय घे, काय करता ते तुलें न्हय, तूं नोडे मगे आगे आते. ओके फ्रेंड्स, हांगसर हांव आजयेक म्हज्या मरण तें कितें आसता पळय मरणचें सूत काय कितें तें काडून दितालें, कारण तिका लावपाचो आसलो आनी भरपूरशे माकड येयल्ले. ते काय वचनासले, तेका लागून ही आयडिया करताली आमी. आनी आजी म्हजी सायडीक उलयताली. महिन्याकडे धावडायला त्यांचा त्यांचं ओके सो फ्रेंड्स,
चॅलेंजीस व्हिडिओ शूट केले, जेवले बीन आनी न्हिदोन दिले. त्याच्या मागीर हांवें कांय शूट करूंकच ना आनी म्हाका यादूच ना व्हिडिओ एंड करूंक जाय तो. सो आतां ब्लॉग कंटिन्यू करता न्हिदून उठून. आनी म्हाका 2 सबस्क्रायबर मेळपाक येयल्ले आसा, क्यूटशे धाकटेशे भुरगे. ते म्हाका कॉम्प्लिमेंट दिवपाक येयल्ले आसा, एडवायस दिवपाक येयल्ले आसा. धाकटेशे आसले तरी तेंच्यांनी स्पेशल टायम काडून ते येयले म्हाका सांगपाक की तुजे व्हिडिओज बरे आसता, आमी पळयता. चॅलेंजीस व्हिडिओ बी पळयता खंय ते, तांकां आवडटा खंय म्हाजे व्हिडिओ पळोवपाक. सो तांकां लागून खरेंच थँक्यू. आनी ते एक्सायटेड आसा म्हाजे व्हिडिओ येवपाक, तांकांय बीन येवपाचें आहा खंय. ते म्हाका सांगतात प्रोग्राम बीन आसता थंय तूं यो खंय, आमी व्हिडिओज बीन काडया म्हणून. सो परत एकदा थँक्यू म्हणटा, कारण तुमी स्पेशली टायम काडून म्हाका मेळपाक येयले म्हणून. सो चला तांकां तुमकां दाखयता कोण आसात ते, पळोवन घ्या तुमी. सो तुमी म्हाजे सबस्क्रायबर मरे, तुमकां व्हिडिओ कशे दिसतात म्हाजे? कोण कोण बघता? नांवां सांगा मरे तुमची. नांव सांग. आनी तूं रे? सो म्हाजे सबस्क्रायबर आहा आनी थँक्यू तुमकां दोगांयक, तुमी म्हाका मेळपाक येयले म्हणून.